तिळारी धरणाच्या वाठारातली खडयेची खाण बंद करात, चालू उरल्यार धरण फुटतले म्हणून 3 दीस जाले दोडामार्ग खांदयाळेचे थळावे धरणे उपासाक. गोय सरकारान तरी लक्ष घालचे म्हणून थळावे मागतात. आज उपोषणाचो 3रो दीस चालू आसा आणि थंय आमचे थंय उपोषण चालू आसा. हांगा पळयात जिल्ल्यात काम चालू आहा. आमकां तेजे कोणी पडलेलेच ना आणि हो सगळं कोणीच जाय, हो सगळं डॅमातून येवचो, हे सगळं परत थोडी क्षेत्रां सुद्दां. हे जे तिळारी डॅम आसा ह्या डॅमा खातीर गोवा सरकारान 80% खर्च केलेलो आहा आणि ह्या पळयात हे सगळे क्वॉरी जे आसा हे सगळे बुडी क्षेत्र आसा आणि ही आमची सोल्युशन भिंत तेंच्यांनी पळयात क्वॉरी काढून सगळी सोल्युशन भिंत अर्दी काबार केली आहा. जर पावसान हे न्हू हे थोडेशे भिंत कोसोवन हे उदीक सकयल वता तर आमी वयतले, आमच्या वांगडा अख्खे गोंय वयतले हवन. गोवा सरकारान हे इतलो लाखो करोडो खर्च केला हो पिवच्या उदका खातीर केला की हे डॅम फुटून बुडोवन मरपा खातीर. हेचो विचार गोवा सरकारान करपाक जाय. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.